कारवार न्यूज तुमगेले स्वागत करता। गोवा राज्याच्यान कर्नाटकात येतना वायल्ड लायफ भागाच्यान वाहन संचार करतले जाल्यार आता रक्कम दिवची पडटली। परराज्याच्यान कर्नाटकात वायल्ड लायफ एरियात प्रवेश करतले जाल्यार कर्नाटक सरकाराल्या नियमा प्रमाणे आता रक्कम मोजचीच पडटली। कर्नाटकाचे असे 3 प्रदेशात असे नियम लागू केलात। कर्नाटक राज्याचे बंडीपूर आणि नागरहोळे हांगा अन्य राज्याच्या वाहनांकडच्यान रक्कम घेवचे कार्य सुरू झाला। गोवा राज्याच्यान अनमोड चेकपोस्ट प्रवेश करतना फॉरेस्ट कर्मचारी वाहन सवारांकडच्यान रक्कम घेवचे कार्य ब्रेस्तारच्यान सुरू झाला। लहान वाहनाक 20 रुपये आणि व्हड वाहनाक 50 रुपये आकारण करत आसात। शिर्शी तालुक्याच्या करसुल्ली ग्रामात शिर्शी जीवजल कार्यशक्ती वतीन पुनरुज्जीवन झाले तळे समर्पणाचे नामफलकाचे अनावरण आणि कार्यक्रम कन्नड चित्रपट नट गोल्डन स्टार गणेश यांनी उद्घाटन केले। चित्रपट नट गणेश हेमका पळोवंक जास्त प्रमाणात सार्वजनिक जमील दिसून येयले। करसुल्ली ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿ ಶಿರ್ಸಿ 3 ಗುಂಟೆ ಈ ಕೆರೆ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಹೆಬ್ಬಾರ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಶ್ರೀಮತಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸುಮಂತ್ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಅವರು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕರು ಶಿರ್ಸಿ ಅವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ। ಅವರನ್ನು ಸಹ ಆಸೀನರಾಗಿದ್ದಾರೆ। ಅವರನ್ನು ಸಹ स्वागत कार्यक्रमವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ। जय हिंद जय कर्नाटक। नरसिंह मार्केट कारवारात आशिल्ले आध्यात्मिक धार्मिक पूजा सामग्रीचे आणि सांप्रदायिक शैलीत घरात तयार केलेले शुद्ध आणि रुचिकर खाण्याचे दुकान। आमचे कडेन सगळे नमुन्याचे पूजा होम हवन लग्न मुंज गृहप्रवेश असे सगळे शुभ कार्याक जाय आशिल्ले सामग्री मेळटात। 87 वर्सांच्यान ग्राहकालो विश्वास आशिल्ले तुमगेले नरसिंह मार्केट भारत देशात तुमका खंय जाय आशिल्ले कडेन वस्तू घराघराक पावयता। तुमगेले गरजेचे वस्तू खातीर एक पटी भेट दिया नरसिंह मार्केट कॅनरा बँका सकल रायकर मॅनर कैकिणी रोड कारवार। पुढे जावच्या लोकसभा निवडणुकेत स्पर्धा करूक इच्छुक असा राष्ट्रीय पक्षाच्यान तिकेट मेळची अपेक्षा असा असे माजी मंत्री आनंद अस्नोटकर यांनी सांगले। कारवारच्या जिल्हा पत्रिका भवनात ब्रेस्ताराक प्रेस मिटींग करून उलयिल्ले आनंद अस्नोटीकर गेल्ल्या लोकसभा इलेक्शनात माजी मुख्यमंत्री एच.डी. देवेगौडा हेमगेल्या सूचन मार्फत इलेक्शनाक 30 दिवस असताना लोकसभा इलेक्शनाक JDS पक्षाच्यान स्पर्धा करून प्रचार सुरू केल्लो। जाल्यार त्या वेळाचेर कसली बी पूर्व तयारी केल्ली नाशिल्ली। जाल्यार बी 3 ते 4 लाख मत घेवंक यश मेळयलें। पण आता पुढच्या 2 महिन्यानंतर प्रचार कार्य सुरू करतलो आणि मुख्य म्हणल्यार राष्ट्रीय पक्षाच्यान स्पर्धा करतलो म्हणून सांगिल्ले अस्नोटकर खंयच्या पक्षाच्यान स्पर्धा करतले हेचे बद्दल माहिती दिली ना। कारवार अंकोला विधानसभा क्षेत्रात काँग्रेस अभ्यर्थी सतीश सेल हेमका संपूर्ण समर्थन दिवन तेमकां निवडून हाडला।
मुख्य म्हणल्यार आपल्या क्षेत्रात प्रचारा येवचे ना आशिल्ले जाल्यार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हेमी अंकोलात बीजेपी उमेदवारातर्फे प्रचार कार्यसभा केल्ले नंतर आपूण प्रचाराक भायर सरलो. तशेंच गोवा मुख्यमंत्री बद्दल आपल्याक अभिमान आसा जाल्यार तेमी सतीश सेल बद्दल वैयक्तीक उलोवचे, तेमगेल्या आडनांवा बद्दल अपमान जावं सारखे उलोवचे सारखे न्ही. मुख्यमंत्री पदाचेर आशिल्ल्यान अशें करचे शोभ ना म्हण अस्नोडकर हेमी असमाधान व्यक्त केले. तशेंच माजी MLA रुपाली नायक हेमी सुद्धा आपल्या बद्दल जावं MLA सतीश सेला बद्दल वैयक्तीक निंदा करचे, राजकारणाच्या सीमा भायर उलोवचे सारखे न्ही म्हण तेमी सांगले. पुढच्या लोकसभा इलेक्शनात आपल्याक सगळ्याले समर्थन जाय. MLC गणपती उळेकर उरू, माजी MLA रुपाली नायक उरू, तशेंच सगळे MLA MLC लो सहकार्य आपल्याक गरजेचें आसा म्हण तेमी सांगले. सगळे कार्यक्रमाक हांव संपूर्ण सहकार आज सतीशला दितलो आनी ह्या संदर्भात हांव रुपाली नायक बाईक सुद्दां तूं 5 वर्स आशिल्ली, तुका सुद्दां काही मना दुखला, तूं केल्ल्या तूं जर समाज चलोवन व्हरत आशिल्ली हे तुका आज दिवस पळोवचे पडनाशिल्ले. तर एकच तुका सांगूं इच्छिता, तूं एक विचार कर. आज तूं BJP प्रमुखान तुगेलो विरोध केला, BJP कार्यकर्त्यान तुका विरोध केला म्हण तूं आज कितें सांगते आसा. हांव आज आनंद अस्नोडकर रक्तान बरोवन दिता, सतीश सेलाक BJPचे एक वोट बी पडना. याद दवर, मोदी आयल्या नंतर BJP वोट एक सुद्दां पडला, सगळे तुका पडीत आसात आनी तुवें BJP लोकां अशें उलोवचें समनी. आनी तुगेले योग्यतेक तुका सांगता, तूं BJP सोडून घेवन जर स्वतंत्र रावत आशिल्ली तुका 2 ते 3 हजार वोट तुजे वैयक्तीक एक याद दवर तूं. तेन्ना आयज दिवसांत तशें काय उलोवच नाका, थंडसाणेन राव आनी पुराय विचार कर तूं कितकी चूक केला, तूं कशी भ्रश्टाचार केला. आज तुवें अधिकारी लोकांक आज तुगेले सन्मान केला, आज तूं त्या अधिकारी लोकां कडेन कितली टॉर्चर केला आनी कितली कमिशन घेतला आनी ह्या लोकांचेर तूं कितली भ्रश्टाचार केला आनी तुगेलो अहंकार आनी तुगेल्या डिक्टेटरशिपा बद्दल तूं विचार कर. तेन्ना आयज दिसाक तुका हांव अवलोकन कर आनी दोगी तुगेले गणपती उळवेकर आनी रुपाली नायकाक आज पर्यंत हांवें 5 वर्सां तेमकां केन्ना एक अभिनंदन केलें ना. तेंकां केन्ना हांवें एक विशय म्हळ्यार विश केलो ना, तो MLC जालो विश केलो ना. येवच्या दिवसात एक 15 दिवसान हांव गणपती उळवेकर ऑफिसा वरून घरा वचून तेका मेळून घेवन एक विश करूं जाय म्हाका. आनी तशेंच तुगेले रुपाली नायका सुद्दां तेगेले घरा वचून हांव विश करतलो आनी तेमकां मुखाल दिवसां तेंगेलें बरें जावं, मुखाल तेंगेलें राजकीय जिवन बरें जावं म्हण तेंकां सुद्दां हांव एक म्हागेलें एक सल्लो दिवन येतलो. आनी तशेंच सागरच्यान शिर्शी येवचो पॅसेंजर टेम्पो आणि शिर्शीच्यान सिद्धापुराक वयची ग्रॅनेट भरिल्ली मिनी लॉरी मदीं अपघात घडून मिनी लॉरी ड्रायव्हर जाग्यार मरण पावलो. ही घटना शिर्शी तालुक्याच्या अज्जीबळ लागीं घडली. सागरच्यान शिर्शीक लग्ना दिवण घेवन येतालो पॅसेंजर टेम्पोचेर आशिल्ले 2 व्यक्ती गंभीर जखमी जालात. तेमकां हुबळी दवाखान्यांत दाखल केला. कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या जावचे बद्दल खूप खुशी जाला अशें शिर्शी MLA भीमण्णा नायक हेमी सांगले. शिर्शी क्षेत्राच्यान काँग्रेस पक्षाचे MLA जावन निवडिल्ले भीमण्णा नायक ब्रेस्ताराक पत्रकारां बरोबर उलोवन सांगले. राज्यात गरिबांतर्फे कळकळी आशिल्ले सिद्धरामय्या गरिबांसाठी खूब इतले भाग्य योजना हाडिले. आता तेमी परत मुख्यमंत्री जावचे खुशी जाला. हेचे फुडें बी तेमी खूब इतले बरे काम आनी विकास काम करतले असो तेमी भरवसो दिलो. ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದೇ ಅಂತಲ್ಲ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಹಾಗೆ ಮುಂದೂ ಕೂಡ ಅಂತ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 4-5 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈಗಾಗಲೇ ಏನು ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಾರೋ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬಂದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸಂಥ ಕೆಲಸ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತೀನಿ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯವರ ಆಯ್ಕೆ ಬರೀ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಒಂದೇ ಅಂತಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸಿ ಈ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಬಹುಮತವನ್ನು ತಂದಿರತಕ್ಕ ಕಾರಣಕರ್ತರು ಕೂಡ ಅವರು ಹೌದು. ಯಾರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಳ್ಳೆ ಆಡಳಿತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಂದ ಸಿಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋಂಥ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತೀವಿ. आयज येतक न्यूज मुखार न्यूजा खातीर पळयत रावा कारवार न्यूज कोंकणी. देव बरें करूं. कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्रायब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.